A8 देवाची वेडी सोरी हांव येता A8 देवाची वेडी सोरी हांव येता कुशाल काय संतोष म्हाका दितल्या देवाशी विस्वास दवरून हांव येता देवाशी विस्वास दवरून हांव येता तुजो हुस्को मोशीरकार तूं विस्वासी म्हूण कळय तुज्या मोची दोंगराची नोईन म्हाका वाटा कर देवाची वेडी सोरी हांव येता कुशालकाय संतोष म्हाका दितल्या देवाशी विस्वास दवरून हांव येता देवाशी विस्वास दवरून हांव येता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीं आमेन आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं भयणीनो आनी भावनो आमी कोणाची भुरगीं देवाची देवा सारकी आमी तेणें आमकां सगल्यांक आपल्या सारकी केलेली आसा बावतिस्मा वरवीं जेजू आमच्या काळजांनी आसा आनी भितरल्यानसान तो आमकां मदत करता आमी खूब जेजूचें बरेपण चाखलेलें आसा आनी खूब जेजू सोबें जेजू बरोबर दुसऱ्यांक बरें दाखयिल्लें आसा दुसऱ्यांक बरीं उतरां दिल्लीं आसा दुसऱ्यांक खूब मदत केलेली आसा पूण आमी न्याळ्ळां ते प्रमाणें बरें करचें आसतना आमी वायटूय केलेलें आसा आमच्या चिंतनांनी उतरांनी आनी कोन्यांतल्यान हें कित्याक लागून घडटा पातकाक लागून पातक आमचे भितर आमकां कंट्रोल करता आनी पातकी चिंतनां उतरां कोन्यो आमचे सगळें घडून हाडटा आनी हे परी आमकां दूख भोगता आनी आमी खुशाल ना आतां आमी सगळीं आमची पातकां आसा तितलीं मनांत हाडया दोळे बंद करया कसलीं पातकां आहा आमचे बरोबर केन्नाच म्हणू नाका हांव म्हजें सगळें पातक ना आमी फटकिरी पातक आमचें सगळें आसा वेगवेगळे तरेचीं पातकां हीं सगळीं पातकां गोळा करया आनी एका साकान भितर घालून ती आतां जेजूच्या ताब्यांत करया आनी सगळीं जाणां आतां आमी काळजांत थंड म्हणया हांव पातकी सोरपुता देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासत घेवन सुद्दां सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता तकले बागोवन वा आशिर्वाद घेवया सोर पुदिता देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पाव आमेन मागुया बापा तुझ्या पुता जेजूक ममिमोद करून आनी पवित्र आत्म्यांक धाडून
सुर्गींची दारां तुवें आमकां उगडलीं. येद्या व्हडत्या देण्याचे वांटेली जाल्ले वरवीं आमची भक्ती फळां बरीत जावं आनी आमचो भावार्थ थीर जावं. आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी शितिदान आयकुया. धर्मदूताच्या इतिहासा वेलें वाचप. थोड्या दिसा उपरांत फेस्तुसाक भेट करूंक अग्रिपा राजा आनी बर्नीस सेझारियाक आयलीं. तीं हांगा जायते दीस रावलीं आनी फेस्तुसान पावलूचो प्रश्न राजा फुड्यान घालून अशें म्हणलें, हांगा फेलिक्सान कैदी दवरलेलो एक मनीस आसा. हांव जेरुसल्याक आसलो तेन्ना जुदेवांच्या मुखेल याजनिकांनी आनी जाणट्यांनी ताचेर आरोप घालून कास्तीचें फर्मोण मार म्हूण म्हजे लागीं मागलें. गुन्यांवकार आनी आरोपी एकामेकाक मेल्ल्या बगर आनी जाचेर गुन्यांव तापतात ते सिद्ध करूंक गुन्यांवकारांक संदी दिल्या बगर ताका सुटका दिवंक रोमकारां मोदें संवय ना म्हूण हांवें तांकां सांगलें. म्हणटोच ते हांगा म्हजे बोगलेक आयले आनी वेळ इबाडी नासतना दुसऱ्या दिसा न्यायसोद्रेर बसून हांवें त्या मनशाक भितर हाडूंक लायलो. ताचे आरोपी थंय आसले, पूण हांव रावतालों तसले आरोप तांणी ताचेर तापूंक नात. पूण तांच्या धर्मा विशीं आनी जेजू म्हणलोल्या कोण एकल्या विशीं ताचे कडेन ताची हुजत जाली. हो जेजू मेळ्ळो पूण आतां पुनर्जिवन जाला म्हूण पावलू कात्रेन सांगतालो. हो तोंटो कसो सुटावो करचो तो नकडो जावन हे विशीं जेरुसल्याक वचून थंय न्हीद करून घेवची कुशी आसा गाय म्हूण हांवें पावलू कडेन विचारलें. पूण भोवश्रेश्ठ सोमराजान आपली न्हीद करची म्हूण पावलून मागलें देखून ताका सेजाराशी धाडिसोर बंदखणींत दवरूंक हांवें फर्मायलें. देवाचें उतर हें. आतांच आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब हे परी. सर्वेस्पोर स्वर्गार आपल्या तीर शिंवासनार बसला. सोगलीं म्हणुया. सर्वेस्पोर स्वर्गार आपल्या तीर शिंवासनार बसला. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पोराची वाखाणणी कर. सगल्या मनान काळजान आनी शोभतेन ताच्या पवित्र नांवाची वाखाणणी कर. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पोराची वाखाणणी कर आनी ताचे उपकार कदींच विसरूं नाका. सोगलीं म्हणुया. सर्वेस्पोर स्वर्गार आपल्या तीर शिंवासनार बसला. प्रितुमे परस स्वर्ग जितलो उंच उंच आसा तितलो व्हड ताची भोक्ती करतल्या तांय ताचो मोग. उदेंत आनी ओस्तोमत जितल्यो एकामेकाक पयस पयस आसात तितलीं पयस तो आमचीं पातकां काडून उडयता. सोगलीं म्हणुया. सर्वेस्पोर स्वर्गार आपल्या तीर शिंवासनार बसला. सर्वेस्पोर स्वर्गार आपल्या तीर शिंवासनार बसून आपलें राज समेस्तांचेर चलयता. देवाचो हुकूम पाळटल्या ताचें उतर आयकतल्या बळवंत आनी पदवेदार दुतांनो, सगळे तुमी सर्वेस्पोराची वाखाणणी करात. सोगलीं म्हणुया. सर्वेस्पोर स्वर्गार आपल्या तीर शिंवासनार बसला. उद्गाराक सोगलीं उबी रावया. सर्वेस्पोराक सोय, सर्वेस्पोराक सोय, सर्वेस्पोराक सोय, सोय, सोय. सर्वेस्पोराक सोय, सर्वेस्पोराक सोय, सर्वेस्पोराक सोय, सोय, सोय. पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें सांगलां तें सोगोट तुमच्या मनांत हाडटलो. सर्वेस्porak soy, सर्वेस्porak soy, सर्वेस्porak soy, soy, soy. सर्वेस्पोराक सोय, सर्वेस्पोराक सोय, सर्वेस्पोराक सोय, सोय, सोय.
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. जोआ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Moima tuka somia. नास्तो जातोच जेजून सिमांव पेद्रूक म्हणलें, सिमांव, जुआंवाचे पुता, हांचे परस तूं म्हजो अदीक मोग कोत्ताय. पेद्रून ताका म्हणलें, ओय सायबा, हांव तुजो मोग कोत्ता म्हूण तूं जाणोय. जेजून ताका म्हणलें, म्हजी मेंढरां राख. दुसरे पावटी ताणें विचारलें, सिमांव, जुआंवाचे पुता, तूं म्हजो मोग कोत्ताय? ताणें ताका जबाब दिलो, वय सायबा, हांव तुजो मोग कोत्तां म्हूण तूं जाणोय. जेजून ताका म्हणलें, म्हजी मेंढरां राख. ताणें ताका तिसरे पावट विचारलें, सिमांव, जुआंवाचे पुता, तूं म्हजो मोग कोत्ताय? तूं म्हजो मोग कोत्ताय अशें आपणाक तिसरे पावटी विचारलें देखून पेद्रूक खोंत जाली आनी ताणें पोत्तीपाळ केलो, सायबा, तूं सगळें जाणोय. हांव तुजो मोग कोत्ता म्हूण तूं जाणोय. जेजून ताका म्हणलें, म्हज्यो शेळयो राख. हांव तुका सोत सांगतां, तूं ल्हान आसलोय तेन्ना तुज्या पेंगटाक बांदतालोय आनी तुका जाय थंय तूं वेतालोय. पूण तूं म्हातारो जातोच तुजे हात विस्तारतले आनी दुसरो कोण तुज्या पेंगटाक बांदतलो आनी तुका नाका थंय व्हरतलो. कसल्या मरणा वरवीं तो देवाक महिमा दितलो आसलो तें दाखोवंक जेजून अशें म्हणलें. त्या उपरांत म्हणलें, म्हजे फाटल्यान ये. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये. Wakani tuka Krista. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, देव आमचे सगळे जाणो. ताणें आमकां ह्या संवसारांत हाडल्यान आनी सगळें आमी कितें म्हणटल्या कोत्तेल्या सगळें तो जाणो. कित्याक तो देव. आतां आमी कितें कोत्तेल्या तें आमी नकळो. कित्याक लागून नकळो? कित्याक आमी मागण्यांतल्यान ताच्या एकवटांतल्यान सगळें करूंक शिकता, पूण आजून तें घडोवन येवंक ना. हे भाशेन भाग्यवन फ्रांसीस शावेर सगळें घडलें. खूब वेळ लागलो ताका, पूण ताणें देवाचे कृपेच्या आदारान आपलें जिवीत सगळेंच देवाक समर्पिलें. गे दोनया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलेंय तुवें तें म्हाका दिलां, तुकाच तें हांव दितां. कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणे ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी, इतलेंच म्हाका पुरो. हे भाशेन ताणें आपलें जिवीत सगळेंच जेजूक भेटयल्या उपरांत तो आपले कुडीचो मनाचो आपल्या काळजाचो धनी न्हय, जेजू म्हणून ते भाशेन तो जिवंक लागलो. आनी हाका लागून आयज पर्यंत जेजू ताचे सवें वावुरता. हाका लागून पळयात कितलीं जाणां आमी हांगसर आयल्या. कित्याक लागून आयल्या? ताका लागून. पूण ताका लागून तो कोणाक परगडटा? जेजूक. ताचे सवें जेजू आसा म्हणून आमकां सगळें मेळटा. आनी आमचें जिवीत जेजूचे येवजणे प्रमाणे जिवंक जाय म्हणून ताचे कडेन आमी विनंती करता, तुवें आमकांय शिकय. तुवें जशे भाशेन जेजूक एकवटान तुजें जिवीत सारलें आनी इतले मेलाग्री तुजे सगळे जाल्यो आनी आज पर्यंत जातात, ताका लागून आमचेंय जिवीत तेच भाशेन घडोवन हाड. पावलू हेच भाशेन आमचे सारकेलोच. तो
देवाचे येवजणे प्रमाणे आपले जिवीत मांडून जियेतालो. सुमूर्ती प्रमाणे सगळें जावंक जाय. कोण तर सुमूर्त पाळली ना तांचो नाश करूंक जाय. पूण ते प्रमाणे जेजून देवान करूंक नासलें, घडूंक नासलें. जेन्ना आमी सुमूर्ती प्रमाणे नेमा प्रमाणे जियेना तेन्ना तो आमकां दोया दाखयता, काकूळट दाखयता. पूण हाका काकूळट दोया दाखोवपाक ताचें जिवीत ताणें व्हरोवचें पडलें. ताणें आपलें जिवीत आमचे पासत भेटयलें. तो खुर्सार मेलो, ताणें कोश दोग सोंसले आमच्या पातकां पासत. आनी हें ताचे सोबे तर आमी रावत जाल्यार आमी ताका हे भाशेन आमचे सोबे कोश दोग दुसऱ्यां पासत सोंसूंक दितले हांव. आनी आमी ताचे सारकी ओदीक जावंक लागतले हांव. आतां ही संदी तुमकां सगळ्यांक मेळिल्ली आसा. तुमी आवय बापूय न्हय, तुमी तेच भाशेन तुमचें जिवीत जियेतात पूर्णपणे. आनी थंयसर तुमकां ही प्रॅक्टीस जालेली आसा. आतां भुरगीं ते भाशेन करिना, पूण भुरगीं तुमकां खूब त्रास कोत्तेलीं तेन्ना तुमी जेजूच्या एकवटान सांगाता तांकां तुमी बरेपण दाखोवंक जाय. हें मागीर पावल कळ्ळें आनी ते भाशेन तो आपलें जिवीत सारूंक लागलो. पूण पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान कितें करूंक जाय, कशें करूंक जाय तें पवित्र आत्मो ताका दाखयतालो. कित्याक हांवें तुमकां कितें सांगलां, देवाचे येवजणे प्रमाणे आमचें सगळें जिवीत घडोवन येतलें. पूण आमी ताका सहकार करूंक जाय. सहकार करतले जाल्यार भितरल्यान आमी ताच्या पवित्र आत्म्याक हाजीर जावन तो कितें सांगता, कितें करता, करूंक सोदता तें आमी मनांत हाडूंक जाय. आनी हें तो सगळें आमकां दाखयता. हांकां मागीर आमी सांत भक्त म्हणटा. कित्याक तांचें जिवीत ते देवाचे येवजणे प्रमाणे जियेतात आनी देवा सोबेंच तें जिवन ते दुसऱ्यांक देवा सरशीं हाडटात. पावलून तेच भाशेन केलें. खूब कश्ट दुसऱ्यां पासत सोंसले आनी हे परी जेजून तांकां सगळ्यांक आपल्या ताब्यांत केलीं. बागेवन फ्रांसीसच्या वेळारूय तशेंच केलें. आपणा पासत तो जियेलो ना, बिलकूल पर्वा करिनासलो आपल्या जिविताची. पूण जेजूचेरूच ताणें आपलें ध्यान मन लावन भायर न्हय भितरल्यान तो जियेता ताचे बरोबर ताणें जिवीत सारलें. आनी हे परी ताका ताणें हो इनाम दिलो. ताची कूड अशीच दवरलेली आसा. ह्या भारतान कोणाचीच कूड अशे भशेन ना. ताची कूड पिसलून उडोवपाक ताका चुनो घातलेलो सकयल 2 पोतयो आनी वयर ताचेर मेल्या उपरांत रोखडोच पिडोवन वतलो म्हणून सारको पिळगतलो आनी ताची हाडां ते गोंया हाडटले म्हणून. पूण ताची कूड कुसली ना. 4 म्हयन्यांनी कुसतयल्या उपरांत तो तसोच आसलेलो. आतां आमी पळयता पळय ते भाशेन देवानी एक व्हडली मिलाग करून दाखयल्ली आसा. म्हणटच पळयात देव कितल्यो मिलाग्री करता आनी आमच्या जिवितांत कितल्यो ताणें करूंक ना मिलाग्री. आतां कितें जाता, खूब पाटी सगळ्यो वस्तू सारक्यो नात. आमी खूब खंती बरीच जाता कितें जातलें काय म्हणून. ह्या वेळार असल्या वेळार संकश्ट आमचेर येता तेन्ना आमी दृढ विस्वास ताचेर दवरया. सगळ्यो जी चिंतना भावना आमचे मदें आसा जेजूच्या नांवान ती भायर काडया आनी आमी भितरल्यान स्वतंत्र जायत रावया. जेजू 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 म्हणून ही चिंतना येता ती आमकां खावंक दिनाकात. भितरल्यान आमचें ती गिरासतात आमकां. सगळीं जेजू सोबे दवरया. मागीर सुस्कार घेता तेन्ना ताचें बरेपण आमचे सोबे बरोवन येता. ताची गोठाय आमकां येता. ताचो पवित्र आत्मो आमचे सोबे येता आनी आमकां भितरल्यान तो आपली येवजणे प्रमाणे घडून हाडटा. कित्याक आमी कोण ताचे कुडींतले सांदे. तर आमी ताचे सारकी उदीक आनी उदीक जावंक तोच आमकां मदत करता आनी हे भाशेन आमी ताका आमचें जिवीत समोरपूंक जाय. आनी तो आमकां सगळें बरेपण फावो करता, गोठायन भरता. भियेनाकात. विस्वासान दृढ विस्वासान आमचें जिवीत सारया. दुसरो उपाय एक म्हणजे जेजूच्या नांवान सुस्कार भायर सोडटना जेजू जेजू म्हणून
सुस्कार भितर घेतना जेजून आमी बरोवन येता. तुमकां हांवें शिकयल्लें आसा. दुसरो उपाय सायबीण मांय कडेन. सायबीण मांय कडेन सगळ्यो आमची मागणी करीत रावया. नोमान मोरये म्हणीत रावा, नोमान मोरये सांता मोरये म्हणीत रावात. ही चिंतना भावना येयली कित्याक, पूण तुका ती सोयी जावंक जाय. ती भितरल्यान म्हणटा आसतना भायल्यान आमी सगळ्या जाणांक हाजीर आसा, सगळ्या प्रसंगांक, सगळ्या मनशांक ती कितें म्हणटात, कितें करतात, ही सोयी आमकां जावंक जाय. ही घडोवन हाडूंक जाता आमच्यान. तो ते भाशेन आमी करया आनी खरेपणी जेजूच्या सांगाता सायबीण मांय बरोबर आमी उदीक खोलायन राव ती करून घेतली. आनी तिसरें म्हणजे ह्या सांता भक्तांचे तांचो आदार. भाग्यवंत फ्रांसीस शेवेर आमकां सदांच मदत करता. पयलो म्हणल्यार तूं बापाक, पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. दुसरो म्हणजे सायबीण मांयक. आनी तिसरो उपाय सांता भक्तां कडेन मागया आनी ते आमकां मदत करतले. कोत्तात. जेजून ताका कितें विचारलें पेद्रूक, पेद्रू तूं म्हजो मोग कोत्ताय? तो कोण? जो हांव जो पूत. तूं म्हजो मोग कोत्ताय? सायबा तूं सगळें जाणय. कित्याक? आदीं ताणें सांगलेलें हांव तुजे पासत मरोंक पर्यंत तयार आसा. जेजून सांगलें ना, तूं म्हाका 3 फावटी कोमो 7 घालच्या आदीं नाकारतलोय. आनी ते भाशेन घडलें. आतां तो जाणा सायबा हांव म्हजें कांयच नकळो, तूंच जाणय सगळें. सो मोग कोत्ता म्हणून तूंच जाणय, मोग तुजोच, तुज्याच मोगान हांव मोग कोत्तां. हे भाशेन सांगलें. म्हजीं मेंढरां, म्हजीं शेळयो तांकां राख आनी सांबाळ. तूं भुरगो आसतना तुका जाय पळय तसो कोत्तालोय. म्हातारो जालो की ना तुका केलें जातलें, पूण तूं भियेना काय? तूं म्हज्या सांगाताच राव. हेच भाशेन म्हज्या भयणीन आनी भावानो कसलेय प्रसंग, कसलेय संकश्ट येवन न्ही आमचेर भियेनाका. तो आमचे बरोबर आसा. आमी सोंसता तें सगळें तो सोंसता, पूण ताका तें कोटोन दवरया दुसऱ्यांच्या साल्वसां पासत. आनी मागीर आमकांय सगळें बरेंपण त्या संदर्भांत मेळटलेंच. तर ह्या वेळार आमी आमचे हात अशे दवरया, उंटयेन दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना आमी जेजून बरोवन येता. इतलो तो लागशिल्ल्यान आमचें जिवीत चलयता. आनी सुस्कार भायर सरतना सगळीं आमची चिंतना, भावना, चाल, आठवणी कितें आसा तितलेंय ताचेर दवरया. जेजू 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 जेजू. सुस्कार काबार जाय पर्यंत जेजू म्हणत रावया आनी जेजू आमचें सगळें बरोवन येतलो. आनी एक उपाय तुमकां सांगलेलो आसा. भितरल्यान सुस्कारांतल्यान नोमान मोरये म्हणीत रावया. नोमान मोरये कृपेन भरिल्ले सर्वेस पोचुटाय सावस्त्या मध्ये सुदेन सुदेन सुपूत जेजू भाग्यवंती मोरये देवाची माय पापयांक विनंती कर आतां आमच्या मुखार. परतून सुस्कार घेवन हे परी तुमी तर रावशात. ती तुमकां राखतली आनी सांबाळटली. आमच्या चिंतनांनी आमी पडचे ना. ना म्हणून दुसऱ्यांच्या चालीन, दुसऱ्यांच्या कितें करतात ते. आनी भाग्यवंत फ्रांसीसा कडेन मागत रावया. सायबा तूं आमकां मदत कर. सगळी आमची मागणी तेसां आसा तितलीय आमी मनांत हाडया. तुमी हांगसर आयज कित्याक आयिल्लीं आसा? मागोंक आयिल्लीं आसात खरी, पूण दिनवासूंकूय आयिल्लीं आसा. तुमकां खूब भाग्यवंत फ्रांसीसच्या विनोतीन मेळ्ळेलें आसा. त्या पासत आमी दिनवासया. देव बरें करूं म्हणया. आनी जें मागोंक जाय तें आमच्या मनांत हाडया. आमचे पासत, आमच्या कुटुंबा पासत, आमच्या भुरग्यां बाळां पासत, आमच्या आवय बापायंक पासत, सगल्या जाणांक आमी मागण्यांत दवरया. त्या भायर आमचे फिरकोचीचे जे वडील आसात, बाप साहेब, बिस्प साहेब, पाद्री, माद्री, ह्या सगळ्यांक, आमचे गोराब्याचे वडील, माय पाय, भुरग्यां पासत मागया. तरणाट्या पासत मागया. वाडलेल्या पासत मागया. जाणटेल्या पासत मागया. दुयेंत आसलेल्या पासत मागया. अनाथां पासत मागया. विधवां पासत मागया. मेलेल्यां पासत मागया. सर्गीचे बापा, ही सगळी आमची मागणी
तुकाच आमी ओपून दिता. तुवें ती स्विकारून आमकां सगळें बरेंपण फावो कोत्तलोय म्हणून आमकां खात्री आसा, कित्याक तुजी येवजणे प्रमाणे आमी जेजू सगळें जिवंक तूं आमकां मदत करीत आसाय. ही सगळी आमकां मागणी तूं शांती पावय जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. आमेन. आसा जेजू C4 page 28 C4. आमची पातकां धुवून काडून निर्मल काळजां तुका ओपून देवा वाणी मनशा मदें संधान करूंक शांती करूंक आसा जेजू तुवेंच दिला भुरगो तुजो. आसा जेजू तुवेंच दिला भुरगो म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सुरप दितात देवा बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या नखे पवित्र सवेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घ्या. देवा आमच्या भोव पवित्र बापा, तुज्या भुरग्यांच्या बलिदानाचेर काकलुतीची दिश्ट घाल आनी तें तुका मानता तसलें जावच्याक पवित्र आत्म्याच्या येण्यान आमची अंतस्करणां नितळ निर्मळ कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवीन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमची सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सवेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. उयश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोदेदार आनी शासनाच्या देवा, सोर काल्यान सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जिवंत जावन मरणांतलो तो आपल्या शिश्यांक दिश्टी पडलो आनी तांच्या दोळ्या मुखार आपले पदवेन स्वर्गांत चडलो. अशी ताणें केली आमकां आपल्या देवपणाची भागीदारां देखून पास्कांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सोर दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भला तुज्या वैभवान. उसर्गी तुका जय जय, सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय. उसर्गी तुका जय जय. बापा,
खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो बापा ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी साश्णीक करोराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस मनशां पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या घोडासाक करात. मावाळताचो गोड पोरगोटुया, तुझ्या कुर्सावानी पुनो जीवन कोणावरवी तुवे आमकां सोडली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भोगतीपणी उडास कोत्ता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलो पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांस आनी लिओ आमच्या बागेवन बापा, सिमियोन फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमिया आमच्या आदारी गवळे बापा आनी सगळे याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बरवासो दोन मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलिल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाची माय सांगाती, तिचे पुती बागेवन झुजे बागेवन दोरमदूत आनी सर्व काळें तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर बागेवन फ्रांसीस शेवेरा बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाताक तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ताच्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोदेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. जेजू आमकांय म्हणटा, म्हजो मोग कोत्ताय, तूं म्हजो मोग कोत्ताय. आनी आमी म्हणटा ताका, वय सायबा तूं सगळें जाणय. तर ह्या वेळार काळजान थावन जेजूच्या एकवटान रावन पवित्र आत्म्यान भरोवन सगळी आमची मागणी तेसां आमचे पासत आनी हेरां पासत जीं आसात ती सगळीं बरोबर एकठांय करून आतां आमी सगळीं बरोबर एका ताळ्यान म्हणया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस काय आमकां दी.
सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडार जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांच्यान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकातांतली वाटाय कित्याक राव सोडकी पोलवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें ज्यो दवरून दितांक म्हणलें आनी आतां आमकां हांगसरान घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय राजवट चलयताय शासनाच्या शासनांक आमेन जेजूची शांती सदां काल तुमचे सगळें आसूं तुमचे सवे आसो जेजूक एकवटोन आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या काच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळूं आमेन म्हजे जेजू भू पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता सगळे वस्तू परस हांव तुजो मोग करता जेजून तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेता ह्या वेळार तुजें भोवमलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तुजी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागता म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मारता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता हांव तुजे सुरशिलो कडसून म्हाका केदींच दिवं नाका आमेन आमेन सोर्गी उंडो जेजून दिलो D40 D40
जांकां कोमिया मेळोंक ना तुमी मिस जातकूच हांगसर रावात, हांव वचून कोमिया हाडटां तुमचे. स्वताचो आत्म येतलो तेन्ना सर्व सोत तुमकां तो शिकयतलो, सांगता सोमी सर्वेस्पराक जय. मागुया. सर्गींचे बापा, ह्या पवित्र गुट्टां वरवीं तूं आमचे आत्मे नितळ कोत्ताय आनी पोसताय. हे दिसाचें पोसण घेवन सासणाचें जिवीत आमकां मेळूं जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. मातसुगत बसात. जांकां आजून कोमिया मेळोंक ना ती आतां हाडूंक गेल्या, सिस्टर हाडूंक गेल्या, तर मागीर रोखडोच हांव तुमकां दितां आयली म्हणटून. पयले सुवातेर देवाकां दिनवासता, कित्याक खरेपणी देव इतलो बरो आनी ताणें आमकां तो कोण पळय तो आमकां जेजू सवें अदीक उगडापो करून दाखयल्लें आसा. जेजून आमकां सांगलां बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो हे तेग जण देवांत आसात आनी हें आमी समजल्या त्या प्रमाणे आमचें जिवीत आमी जियेता. आनी आमकां हो बावार्थ देवा सवें भाग्योन फ्रांसीस शेवेर आनी हेरां फ्रांसिस्कान मिशनरींनी हाडून तो परगटलेलो आसा. तर आमी तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. देवान तांकां आमचे सरशीं हाडून हे भाशेन तो वावुरता. आतां कितलीं जाणां आमी जंयसर आमी वावुरता थंयसरूय तशेंच घडटा. हांव तुमकां एक ही स्टोरी सांगलेली आसा आदीं. एकली वस्तुरी आमची एकूच क्रिस्तांव ती त्या आख्या ऑफिसान आसलेली, बाकीची सगळीं हिंदू. ती एकलीच क्रिस्तांव. तिची खूब चेश्टा कोत्ताली ती, खूब तिका सोतायताली ती. पूण ती दर बुधवारा दीस आपले मागणें पेरपेत सुकुरीचें कोत्ताली. ते दिसा ती उपवास कोत्ताली, जेवण घेनासलेली दनपारां. सगळीं जाणां गेलीं की ना ती आपली थंयसर बसताली, एक तुवालो घालताली, सायबीण माज वाती पेटयताली आनी खतखतीत मागणी कोत्ताली. ती चेश्टा करूं पूण ती आपलें देवस्पण फुडें व्हरताली. एक दीस कितें जालें जाणें, तातूंतलो एकलो पळय जो तिका पिडापीट दितालो चड, ताचे भुरग्याक एक्सिडेंट जालो आनी इतलो एक्सिडेंट की तो मरचोच आसलेलो. वो सगळें सोडून तिचेशी आयलो आनी तिणें तिचे कडेन मागूंक लागलो, तुजे सायबीण माय कडेन माग म्हज्या पुताक साल्वार कर म्हणून. ती म्हणूंक लागली बरें मागता. मागलें तिणें आनी तो चेडो बरो जालो. ते मेरेन सान हो सद्दां त्या नोयनान भाग घेतालो तिचे बरोबर आनी तोच न्हय सगळीं जाणां भाग घेवंक लागलीं. पळयात कशे भाशेन एके वस्तुरेन आपल्या दृढ भावार्थाक लागून
दुसऱ्यांचेंय जिवीत बदलून आयलें. आनी ही मिलाक तिचे सगळें त्या चेड्या पासत घडली. कितल्यो मिलाग्री आमच्या जिवितान घडलेल्यो आसा आनी घडटल्यो अजुनूय. तुमचो तर भावार्थ ते भाशेन आसत जाल्यार. भयणीन आनी भावनो, हांव जाणो तुमचो भावार्थ घट म्हणून, आनी तुमी हे भाशेन बरें पळय तें कोत्तात दुसऱ्याय पासत. कोणूच आमी भेदभाव करूंक फावना. सगळ्या पासत जी कोण आमकां पेडापेट देतात न्हय तांचे पासत आमी अदीक मागोंक जाय. पूण आमी दोगमगूंक फावना. आमचे पासत इतलें कित्याक वायट कोत्ता. कितलेंय वायट करूं, जेजू आमचे भितर आसा. आमकां कोत्तात ती ताका कोत्तात, देवाक कोत्तात म्हणटा हें जाणो जावंक जाय. आनी ताचेर बरोबर तो आमी सगळीं तांची चिंतना उतरां कन्य दवरीत बरें जाता. आमच्या घराब्यानूय तशेंच घडटा. आमचे मदें कोट ना, मोगाचोय कोट ना. खरेंच आमी जेजूचो मोग कोत्ता, तो एकामेकां भितर आसा. आमी ताचो मोग कोत्ता की आमची कूड म्हणून आमचीच धरता ना. ती ताची जेजूची कूड. आमी जेजूचे कुडीचे सांदे. हे भाशेन आमचो भावार्थ तो आमी घट धरया आनी आमकां सगळें बरेंपण फावो जाय. तर आमी देवाक दिनवास या, कित्याक देव आयज तुमकां सांगल्या प्रमाणे सगळें तो आपल्या ताब्यांत करून आसा. सगळें तो थाऱ्यार हाडटलो. पूण वोदरूसचे भाशेन आमकां आलयता धलयता भियेनाकात. तर हांव देव बरें करूं म्हणटा सगल्यांक जी आमकां हांगसर मदत करतात. पयले सुवातेर हांगसर ही तयारी करपाक आदी फुडेंच 2-3 दीस आदीं ती तयारी चालू आसा. देल्फीम हांगसर येता आनी ही आमची पळय भयणां आसात कोंकणी ती, पूण ती सगळ्यो हांगसर बंदोबस्त करतात, सफाई करतात, उदक तुमकां दितात, ते भाशेन वावर करतात ती. तर ताणें हें सगळें केलेलें आसा. तांकां हांव दिनवासतां देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या भावांनी हे सगळें आतां सिस्टम आमकां तयार केल्ली आसा, पूण ती फारीक करपाक एकल्या भावान आमकां दिल्ली आसा. तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमचे हे मीस सगळ्या संवसाराक आतां बेन्सिया वयर घालतले, तांकांय भाग घेवंक मेळटलो. तो तिकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा ह्या कामा पासत. पूण आमचो सेवा धर्म जिवाळ जाता कित्याक लागून आमचे भयणीक फाबियोलाक लागून. फाबियोला कितलीं वर्सां जालीं तिचोर आमकां मदत करतात आमचे बाजिलिकेन आनी हांगसरूय दर म्हयन्याच्या 6 तारखेक तें येता भाव. तें येता आनी आमकां मदत करतात. तिकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमचे बरोबर आनी खूब जाण आसा. मेरी सकाळचें येता, हांगसर बंदोबस्त करता, कदेली घालपाक आनी कितें करपाक तें आसा. त्या भायर हांगसर तुमी वाचपाक गेल्लीं आसा, तुमकां जाणेन आतां कलेक्शन घेतलेलें आसा तांकां. आनी कितलींच जाणां तुमी मदत करतात. तुमकां सगळ्या जाणांक देव बरें करूं. तुमी व्हडा भावार्थान हांगसर येतात आनी हो भावार्थ हांगसरूच न्हय, तुमी वचून दुसऱ्यांकूय परगडटात. तुमकां आनी तांकां सगळ्या जाणांक देव बरें करूं म्हणटा. तर हे भाशेन सगळ्या जाणांक तुमकां दिनवासताना तुमचें जिवीत हांव अदीक आनी अदीक जेजूच्या ताब्यांत करता. तर आमी आतां भाग्यवन फ्रांसिसाचे मागणें घेवया. आनी जांकां हांवें विसरलां बा जाल्यार तुमकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा म्हणून जाणा जायात. हांगसर आमकां थोड्यो वस्तू करूंक जाय, मातशे स्लो जातात त्यो, पूण त्यो जावंक जाय. हांगसर मातशीं दारां घालूंक जाय, तिचो सगळें उक्तें आहा. मागीर आनी थोड्यो वस्तू पळोवंक जाय, कितें करूंक जाय पळय त्यो. आमी हांगसर भायर माटो घालूंक सोदताल्या, पूण तो सगळो पर्मनंट नाका, एकूच फावटी, नाल्यार सगळो लोक हांगसर येवन मागीर न्हिदोंक लागतलो आनी आमकां मागीर त्रास जातले तांकां भायर काडपाक बा. ताका लागून म्हणलें एकच फावटी घालया आमी. आनी आयज आमी नोको आसलेल्यान कितलो लोक येतलो पळय तो. सुबय जातलो येवचो ना. हांवूय म्हणटालो घडयेक चड लोक आसचो ना घडयेक, कितें करया घालया. म्हणटा आतां पावस येत जाल्यार आनीक त्रास जातलो, ते सगळीं ओलीं जातलीं. म्हणून ते भाशेन आतां फुडें कितें जातलें तें हांवूय नोको, देव जाणा म्हूण जाणा आमी. ताचेरूच आमी पातयेवन रावया. तो आमकां दाखयतलो कशे भशेन कितें करूंक जाय तें. आतां सगळीं जाणां उबीं रावन भाग्यवन फ्रांसीस शावेचें मागणें घेवया. म्हज्या उपरांत म्हणात. भाग्यवन फ्रांसीस शावेरा, भाग्यवन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान जेजूच्या मोगान
तुझे काळीज तुझें काळीज सगळेंच लासताले सगळ्यांच लासताले देखून देखून जेजूचें नांव जेजूचें नांव आनी आनी सोडवणेची सोडवणेची बरी खबर बरी खबर पोरगोटूंक पोरगोटूंक देसा देसांनी देसा देसांनी तुमगेलोय तुमगेलोय आमचो जीव आनी तुजो जीव जोरोन मेलोय सोरोन मेलोय ह्या पासत ह्या पासत बापान तुका बापान तुका स्वर्गार सरकार मोहिमेंत भरलो मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान आनी संवसारान तुजी कूड तुजी लेगून कूड लेगून कुसूंक दिली ना कुसूंक दिली ना ह्या देण्या हे खातीर देण्या खातीर संतोषान संतोषान आमी बापाक आमी बापाक दिनवासता दिनवासता आनी आतां आनी आतां आमचेच पासत आमचेच पासत तुजी विनोती मागता तुजी विनोती मागता जोणेकल्यान आपणाक जायतें भगवंत फ्रांसीस शेवर कडेन मागचें आमचे ओत्रेक आमचे ओत्रेक बापाक मानतात बापाक मानता तसले जाल्यार तसले जाल्यार तुजे तुजी विनोतीन विनोतीन ते शांती ते पावय शांती पावय म्हूण मागता म्हूण मागता आनी सोगता आनी पासत सोगता पासत तुजे बरोबर तुजे बरोबर जेजू वरवीं जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबें पवित्र आत्म्या सोबें बापाक वाखाणटां बापाक वाखाणटां आमेन आमेन U31 San Francisco Xaviera, tuzo dził prancalo Jezu, civitat mana uprahan, sosara kudikan Jezu, San Francisco Xaviera, Jezu Diuku bailon amka, sosara Jezu diucha, urbin botu amchi casa. आमी ह्या दिसांनी सांत आंतोनीचें नोयन कोत्ता न्हय तर आमी सांत आंतोनीकूय मागणें घेवया कित्याक हें मागणें न्हय पूण वरेसांव घेवया कित्याक तांकां मातसो कोमयां दिवन जावं न्ही सगळे मागीर थाऱ्यार येतले नाजाल्यार आमी आतां ती हें आसा अजून तांकां कोमयां मेळोंक ना आतां मेळटलो तर सांत आंतोनीक आमी गायन घेवया U25